ही जी विक्ट्री आसा ती खोर्ली मतदारसंघाच्या म्हज्या सगळ्या मतदारांक हांव पयलीं म्हणल्यार डेडिकेट करता। म्हाका ह्या इलेक्शनाक म्हजे वडील श्रीपाद नाईक जे खासदार आसात, तशेंच ह्या मतदारसंघाचे जी आमची मंडळाची कमिटी आसा भारतीय जनता पक्षाची, आमचो अध्यक्ष आसात चंदन वरगांवकर आसात, तशेंच शिवा नाईक आसात, तशेंच बाकीचे सगळे कार्यकर्ते आसात। अशा सगळ्यांनी खूब मेहनत करून आज आमी ही जैत जी आसा ती लागीं हाडलेली आसा। ताका लागून सगळ्या मतदारांचे तांकां साश्टांग हांव नमस्कार करता, कारण खूब मोठी विक्ट्री आसा आनी खूब मनाक खूब बरें दिसता। आमी लीड हे सगळ्या बुथांचेर आसात। सगळ्या पंचायतींनी आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी, आमच्या पक्षाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी खूब बरें काम केल्लें आसा। ही कार्यकर्त्यांची विक्ट्री आसा। भारतीय जनता पक्ष हो कार्यकर्त्यांचो पक्ष आसा आनी हें आज ह्या इलेक्शनान परत प्रूव जाल्लें आसा। कारण खूब जाणांनी भितरले भायले आसूं खूब जाणांनी खूब कितें प्रयत्न केले पूण ते आज अनसक्सेसफूल जाल्ले आसा आनी म्हाका दिसता ही कार्यकर्त्यांची विक्ट्री आसा आनी हांव तांकां ही डेडिकेट करता। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पक्षाचा